हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल्ला आंबेली. आयज ऑक्टोबराची 17 तारीख 2024. अशेंच 17 तारखेर ऑक्टोबराचे 1989 वर्साक एक गोंयकार, खोडेगांव गोंयकार तो जाग शिकेर बाब ह्या संवसाराक फाट करून गेलो. हो संवसार सोडून गेलो. पूण तो सोडून वयचे पयले तो जाग शिकेर बाबान हें गोंय आमचें माणकुलें गोंय उरचें म्हूण भरपूर वावर केलो आनी गोंय महाराष्ट्रान मिसळ जावपाचें तेणें आमकां वाटायलो. आयज ह्या गोंय मातयेचेर आमी उबे आसा. गोंय म्हणून नांव उरलें आमचें. आयज तुजो उगडास करून तुका श्रद्धांजली दिता हांव. हेच्यावन बरें म्हाजे कडेन काम करूंक जायना आसतलें. पूण तुजो उगडास सदांच कोत्ता. देव बरें करूं तुजो जाग शिकेर बाब आनी तेज्या फामिलीक. कित्याक तुमी तेज्या बरोबर जायतो त्याग केलोच आसतलो. आयज तुज्या दिसाक भोव मान बागोवन तुका श्रद्धांजली तर दिताच हांव. आनी सदांच म्हाजेर, म्हाज्या फामिलीचेर, तशेंच जायत्या गोंयकारांचेर तुजो उपकार आसतलो. देखून एक फावटी तुजो जाग शिकेर बाब नमस्कार करता तुका. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. जय गोवा. जय जाग शिकेर बाब. जय सगळे गोंयकार. देव बरें.